आमी सद्या आसा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल उगे। आमच्या वांगडा काही गांवचे आसा प्लस तेंचे टिचर आसा। मॅडम तुमी सरस्वती पुजन करता, कशे प्रमाणे तुमी मनयता? हांव GPS उगे इंचार्ज टिचर सौ स्नेहा शिरीश गांवकर। म्हजें क्वॉलिफिकेशन आसा BA B.Ed D.Ed। आमी एवरी इयर हे सरस्वती पुजन हांगा मनयतात, मोठ्या उत्साहान मनयतात आनी हातूंत सगळ्यांचो हातभार आसता। सगळे आमचे पालक, शिक्षक आनी गांवचे ग्रामस्थ, चड आमचे गांवचे ग्रामस्थ हितून इनवॉल्व जातात आनी ते अशे बरे तरेन तयारी करतात। मुर्ती हाडा पर्यंत डेकोरेशन, बाकीचे सगळे डोनेशन सगळे तेच करतात। आमी एवरी इयर सरस्वती पुजन करतात की भुरग्यांक आमची संस्कृती कळपाक जाय आनी सगळे येवन एकठांय येवन मनयले काय सगळ्यांचे भितर बरेपण उरता आनी सगळे आमी मोठ्या उत्साहान मनयतात। तशेंच ह्या वर्साक आमी भुरग्यांक बारीकशे महानिवेद्य दिवपाचें ठरयलां आनी ते आमचे पालकांनी आनी आमचे ग्रामस्थांनी ठरयले आनी ताणेंच सगळो हातभार लायला। आमी तांकां सहकार्य केलां आनी सगळीं मेळून आमी सरस्वती पुजन साजरे करतात। आतां सरस्वती पुजन म्हटलें की फक्त पुजाच आसना, आमी भुरग्यांची वेगवेगळी स्पर्धा घेतात आनी तांचे सुप्त गूण आसात तांकां वाव दितात। भुरग्यांचे घेतात तशेंच आमी पालकांचेय घेतात। पालकांच्यो वेगवेगळ्यो स्पर्धा घेता आनी मोठ्या संख्येन पालकय उपस्थित रावता। आतां आमी ह्या वर्साक पालकांचे फुलांचे लोकल फुलां वापरून हार करपाचें कॉम्पिटिशन दवरलां। तशेंच दुधाचो वापर करून वेगवेगळे खाद्य पदार्थ तयार करपाचे आनी तितून कितले हें आसता पळय प्रोटीन क्वॉन्टिटी आसता पळय ती पळोवन आमी जज करतले आनी आमचे पेरंट्सांनी सगळे पदार्थ हाडलेले आसा। तशेंच आमी मागीर तेंची कॉम्पिटिशन घेतली, म्युजीक चॅर घेतली, भुरग्यांची म्युजीक चॅर घेतली। आमची ह्याच वर्सा ह्या शाळेन अंगणवाडी आसा तांचे भुरग्यांचे आमी कॉम्पिटिशन घेतले। अशें करून सगळीं मेळून मिसळून आमी आज हो शारदोत्सव मोठ्या उत्साहान साजरो करतात। आमची सरस्वती 1.5 दिसाची आसा। सगळ्यांनी सगळे कार्यक्रमाक सहभागी जावचे। तशेंच 1.5 दिसाचे दुसरे दिसाक फाल्यां आमचें विसर्जन आसा आनी वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसा। सगळे पालकांनी मेळून ग्रामस्थांनी मेळून सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवचें आनी विसर्जनाक सगळ्यांनी उपस्थित रावचें अशी म्हाजी सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा। तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।